प्रत्येकान आपले आयडियाज मांडल्यो. आपल्याकडे सोला आसा, कोण म्हणाल तोर आसा, कोण म्हणाल केळी आसा, त्या टायमार फुलां आसा, कोणी हे केला, केळ्यांची चिप्स केले. अशे 1000 तरेचे हांगासर बाजार तेंचे प्रत्येक जो आतां म्हयन्याक लागतलो तितलो हें केल्लो आसा. पिके आंबे सुद्दां हांगा बाजारात येयल्ले आसा. म्हणजे तुम्ही त्या ऑर्गनायझेशन अंडर बाजार आता भरलो? हय भरलो. आमी तशेंच वचोन जे मंडळ आतां ही आमकां तुमचे फुल कितले मेंबर आसा? हे म्हणजे महिला मंडळ आता कितले बाजारात हे जाला? 21 हे आता SAG आसा. हां. आणि तेजेच मेंबर 2020 त्यांच्या ग्रुपान सेपरेट आसा. आणि ते सगळे जण आता बाजार हे करता? हय बाजार. आणि याच्या फुडें बी तुम्ही बाजार करतलो? आमी बाजार वचून हे करतलो. जी आमची स्कीम आसा स्त्री शक्ती, जी DRDA अंडर ओके आमी चालू आसा सध्या, जी फुल भारतभर नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन ह्या नावान चालू आसा. त्याचो मेन मुख्य उद्देश कितें तर आमच्या बायलांक फुडें सक्षम करप, तांकां तेंच्या पांयार उबें रावप. जो सपोर्ट जाय तो आमचो गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन तो सपोर्ट प्रोवायड करता. कितें जर तांकां ट्रेनींग जाय जाल्यार आमी थंयसून ट्रेनींग तांकां दिता. मार्केटींग सपोर्ट जाय मार्केटींग सपोर्ट दिता. आनी बाकीचे जे ग्रूप आसा लायक आमी हेच्या अंडर ग्रूप फॉर्म करता आनी ग्रुपा थ्रू तेंचे जे कितें तांकां ग्रूप चलोवपाक जे कितें गायडन्स जाय पडटा तो गायडन्स तांकां प्रोवायड करता. मागीर ग्रूप जाल्या नंतर फुडें विलेज ऑर्गनायझेशन आमी फॉर्म करता आनी विलेज ऑर्गनायझेशनासून वेगवेगळे तांकां स्किमी ट्रेनींग तशेंच तांकां जे फायनान्शियल असिस्टंट आसा तो दिवन तांकां फुडें काडटा. आज जागृती विलेज ऑर्गनायझेशन एक पाऊल घेतलेलें आसा आनी तेंच्यांनी हो आजचो बाजार हो प्रोग्राम करून हाडलेलो आसा.